Second calling attention, Sri Vijay Sarisai. Sri Carlos Ferreira. Because, sir, fear and attention in the minds of the people with regard to volunteers and medal winners of National Games 2023 who have not received payments and prize money. The unwarranted delay undermines their efforts and hard work and may discourage participation in the future. The steps the government intends to take in the matter. Speaker, sir, a reply as per the table to this in this August House. I am reading the answer regarding the payment to the volunteers. The payment of the honorarium of rupees 500 per day to the general volunteers and rupees 750 per day to the sports-specific volunteers has been disbursed to the volunteers who have engaged and deployed at the various games venues for the conduct of 37th National Games, Goa, held in October-November 2023. 3,380 volunteers were engaged during the games time. These volunteers were categorized as general volunteers and the sports-specific volunteers and were placed in different functional areas. Further, this office had undertaken the scrutiny, and during the verification, certain discrepancies were noticed, such as mismatch of the volunteer's bank account amended, relatives' bank account submitted, bank details unavailable, no bank account of the volunteers. The processing of the payment of honorarium to the sum of the volunteers was kept on hold for want of further clarity in their bank account amended. The payment of the honorarium to the most of the volunteer has been disbursed through the electronic clearing service. Mode of the payment into the bank account of the concerned volunteers. It is to note here that upon disbursement of the payment through ECS, there were certain technical errors encountered, such as difference in the IFSC code, difficulty in identifying the difference between number 0 and alphabet letter O. In some cases, money did not got credited nor reverted into the office bank account in transit, in transit. This could be due to merging of some of the banks, for which money did not got credited into the bank account of some of the volunteers, and some was reverted into the office bank account. Therefore, office decided to make a payment by issuing a check to, along with the payment to those volunteers who were kept on hold, has been done by issuing checks to the respective volunteers. The volunteers who have not received their payment have been issued checks. Currently, most of the volunteers have already collected their checks from the SAG office, and therefore, all volunteers who have not collected the checks are requested to collect the same from the SAG office at the Athletic Stadium, Bamboli. To be precise, a total number of 103 checks of the sports-specific volunteers and 153 checks of the general volunteers are with the SAG, and the same have not been collected by the respective volunteers. Now, the answer to the prize money to the medal winners. As far as prize money is concerned, since there was a delay in receiving doping test reports from the NADA, National Anti-Doping Agency, on adverse analytical findings of the athletes who have won the medals at 37th National Games, prize money has not been disbursed as of now to the medal winners. However, as per the assurance given by me in the assembly, prize money will be disbursed to the medal winners before Ganesh Chaturthi 2024. The medal winners who have won gold, silver, bronze will be awarded a cash of rupees 3 lakhs, 2 lakhs and 1 lakh respectively. Along with the coaches of respective coaches, incentives will be given 30,000, rupees 20,000 and rupees 10,000 for gold, silver and bronze accordingly. Thank you very much. Speaker, sir. National Gamesचे प्राइज मनी डिसाइड झाले 2010. 13 वर्सांनंतर आम्ही ती ऑर्गनायज केली. स्पीकर सर, थंय गोल्ड मेडलाक 3 लाख, सिल्वराक 2 लाख आणि ब्रॉन्झाक 1 लाख आणि कोचांक 30,000, 20,000 आणि 10,000 हे डिसाइड झाले 2010. 13 वर्सांनंतर आम्ही ऑर्गनायज केले आणि तेन्ना आयचे टर्म्सान जर ते इन्फ्लेशन बी पळयलें जाल्यार इट शूड बी 8 लाख, 5 लाख आणि 2,70,000. कॅल्क्युलेट नॉर्मल थंब रूल कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार 2010 ते आतां कितें
स्पीकर सर, म्हाका एथलीट्सांनी सांगिल्लें आहा की गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशियलांनी तांकां सांगिल्लें की 10 लाख 7 लाख आनी 5 लाख जातले म्हणून आतां जावन गेलें, तुमी तांकां विसरले. स्पीकर सर, फायल नोटिंग्स हांवें मागली तेन्ना तुमी म्हाका फायल नोटिंग्स प्रोवायड करूंक ना एलएक्यून, आनी म्हणलां की द प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन. स्पीकर सर, हातून दिसता की फायल नोटिंग जेन्ना दिना तेन्ना कितें तरी तूं लिपोवंक सोदता अशें आमी निश्कर्श काडटात. स्पीकर सर, हो बजेट सेशन आनी फंड आतांच एलोकेट जावपाक जाय. तुजे डिमांड्स अजून येवंक ना. डिमांड जातले तें नांव काडटलो तुकाय बरें तें, कित्याक आतां जर जायना जाल्यार तुजो प्रपोजलूच स्क्रॅप जातलो. नॉर्मली 1 फायनान्शियल इयरान जर न्हिदलो कोण तरी जाल्यार फुडले खेपे तो स्क्रॅप जाता. स्पीकर सर, एलएक्यू रिप्लाया प्रमाणे प्रायज मनी मेडल विनरांक 37 नॅशनल गेमाचे दिल्या, आं तांकां सर्टिफिकेटां सारकी मेळूंक ना. आनीक तुमी तांकां सर्टिफिकेट दिलें लिंक टू डिजी लॉकर अकाउंट्स. स्पीकर सर, कोणूय जो खेळटा आनी जो जिखता ताका एक सर्टिफिकेट लावन आपले एक फ्रेमीन घरा लावप हें ताका दॅट इज ओन्ली प्रायड, आनी ती आमी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. मागीर आमी ते गोल्ड मॅडल बी मेळटकर आमी कितें म्हणटात ती तांकां सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो काय, कित्याक आमचे ल्हान स्टेटीन जेन्ना ते नॅशनल लेवलाचेर फुडें वतात तेन्ना आमी हें मागतात, पूण ती तसली पोजिशनां तुमी कांय दिवंक ना आनी तुमी तांकां ते रिकॉग्नायज करूंक सोदनात अशें दिसता. स्पीकर सर, आनी एक एलएक्यू रिप्लाय म्हणटा की वॉलंटियर्स हॅव रिसिव्ड देअर ऑनरेरियम. तुवें आतां म्हणलां की तांकां दिलां. मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स हॅज बीन डिसबर्स थ्रू. हे आन्सर सांगता तुजें, आत्तां वाचलां हांवें. द पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स. मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स म्हळ्यार कितें, सगळ्यांक दिवंक ना. स्पीकर सर, हांव मंत्र्याचें लक्षान हाडूंक सोदतां. वॉलंटियरांक जेन्ना तुमी घेतात तेन्ना तुमी एक फॉर्म भरतात. ते फॉर्मान सगळ्यो डिटेल आसता. ताजे कडेन बँक अकावंट ना, हें ना, तें आतां सांगूंक जायना. सगळे डिटेल्स आर इन द फॉर्म. तुमी ताका वॉलंटियर म्हणून घेतलो तेन्ना ताजें सगळें घेतलां, आनी घेतलां विथ अ एक्सप्रेस एश्युरन्स की काम करतकर आमी पयशे दितले. काम करून तुमी पयशे दिना म्हणटकर तुमी सारके न्ही, तुमकां कोंकणीन फटींग म्हणूं येता. पूण तें इंटेन्शन जर सरकाराचें ना जाल्यार हांव इतलेंच विचारूंक सोदतां. तुवें मिडियाचेर वाचलां आसतलें की कितल्याच वॉलंटियरांनी सांगलां आमकां पयशे दिवंक ना, आमकां सर्टिफिकेटां मेळूंक ना. स्टुडंट एथलीट्स म्हणटा तांकां पार्टिसिपेशन मार्क्स मेळटा ते मेळूंक ना. कॉलेज कोचींनी गुगल मॅप लोकेशन दिवचें पडटालें टू शो दॅट दे वर कोचिंग द एथलीट्स. स्पीकर सर, हें सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार द सिच्युएशन इज ट्रबलींग. हें गोंयान जेन्ना आमी ऑर्गनायज करता नॅशनल गेम्स आनी हें जर सिच्युएशन गोंयांत आसा जाल्यार आमी भायर वचून आनी खंय जाल्यार कितें जातलें पोजिशन आनी कितें आमचें एथलीट्साचें जातलें. स्पीकर सर, ताणें जेन्ना ऑर्गनायज केल्यो नॅशनल गेम तेन्ना हांवें ताका एक उतरान खंय नॉन कोऑपरेशन करूंक ना. तुवें सांगलां तें आमी आयल्या द ओपोजिशन बेंचीज ऑल्सो हॅव सपोर्टेड यू. नाव युअर ऑर्गनायझेशन इज ओवर. इट वॉज डन इन 23. यू हॅव टू कंप्लीट युअर अकाउंट्स. सगळें कंप्लीट करून जावंक जाय. चवथ मेरेन कित्याक रावप ताणी म्हाका समजना. स्पीकर सर, जे कोण प्रायज मनी घेवंक जाय एथलीट्स ताणी चवथी मेरेन रावप, पूण कित्या खातीर 2023 जिखले मरे तेन्ना पयशे दिवंक जाय. चवथ मेरेन रावप कित्याक ताणी? स्पीकर सर, चवथ कित्याक? एसेंब्ली सोंपा म्हणसर कित्या खातीर चवथ मेरेन रावप? हांव रेज कित्याक करता हांगा तांचे? हांव म्हजी चली जिखूंक ना न्हय, म्हजो कोण सोयरो जिखूंक ना. हांव इतल्या खातीर काडटा की तुमी इमिजिएट रिप्लाय दिवंक जाय आनी आज पयशे दिया तांचे. चवथ मेरेन कित्याक रावपाचें? गणपती येतलो आनी मागीर पयशे दितले? अरे ते जिखले प्रायज. स्पीकर सर, हें अशें कांय करूं नाका. अशें दिसता की हो इव्हेंट जालो आनी सभाघर विसरलें, अशें जावंक शकना. स्पीकर सर, आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याक संवय आहा पोस्ट फॅक्टो एप्रुवलां दिवपाची. पयशे ना जाल्यार पोस्ट डेटेड चॅक दी, पूण दी तांच्या हातान. पयशे ना तर जाल्यार पयशे आसा. सरप्लस बजेट म्हणलां जाल्यार म्हाका समजना कित्या खातीर कितें प्रॉब्लेम आहा तो. तुजे कडेन लिस्ट आहा कोणाक तुवें पयशे दिवपाक जाय ते. तूं म्हणटा की आपल्यान दिवपाक जाय, तूं मान्य करता की आपल्यान दिवंक जाय. तूंय मान्य करता की 2023 इव्हेंट जावन गेलो जाल्यार ताका चवथ मेरेन कित्याक रावप ताणें? म्हाका समजना हें. स्पीकर सर, तुमकां समजलें? स्पीकर सर, हें आय एम एड्रेसींग दीस टू यू.
एज अ मेंबर इट इज माय ड्युटी टू एड्रेस टू यू. तुमकां चवथ हातून खंयच्यान आयली, गणपती बाप्पा कसो आयलो हातून मदीं तें म्हाका समजना. मातशें हे मिनिस्टरान एक्सप्लेन केल्यार बरें जातलें. Sri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, we have jointly raised this question कित्याक concern आसा की पयशे पासून volunteeraचे मेळना. Before the session, I had also met the Honorable Minister and brought this to his attention. And he told me on the belief that लोकांक मेळ्ळे म्हूण पयशे. आनी आमकां answer पासून दिले, which I had asked in an unstart question on 17th of July, unstart question 36. I only want to draw to the attention of the House that my question was very specific, where the various sports associations in Goa submitted bills for reimbursement, payment of players, etc. for national games, furnished the details. And it's sogle dalle, bill dalle mon. I'll just point out one association, that is a Goa Hockey Association. Goans Hockey it is called. They showed that 5th April bill submit kela 8,53,950. I anek ek question insalle. If the amount is disbursed, whether any amount is disbursed or funds disbursed released to any of the associations toward National Games 2023, if so, the details be furnished. I only want to draw to attention of the House and on the Honourable Minister, see how a dodgy answer is given. Muge prashna simple. Whether any amount of funds disbursed, released to any of the associations. Answer is 80% amount towards conduct of residential coaching camps and procurement of equipments for 37 national games are enclosed. So there are two parts, your understanding. I didn't ask you about this. I asked you whether any amount is disbursed. You can say no. You can say yes, or you can say part of it. That are not given. Second, next D question is, if amount is not disbursed, released, the reasons for non-disbursement. At the answer kit dile. 80% was approved for square volleyball, there is infection case of fighting solota. 80% was approved for rifle shooting, also however till date association not collected check. 3, for remaining associations, 80% towards, again, conduct of residential coaching camps and procurement is released and balanced 20%. What has happened to those volunteers? What has happened to those players who have gone through the association? And in that answer, they have submitted the bills. Those are pre-receipt getate. So the pre-receipt, those children have signed, but they have not got the money till today. So if that is the concern, nobody will come forward to volunteer, and this, I think the government should overlook into this, so that at least it should not be a gap, so that the payment is made promptly and in time. Sri Venji Vegas. I stand by with regards to the calling attention placed by our colleague Sri Vijay Sardesai and Sri Advocate Kalus. Speaker sir, AGM majority oloilo hai, but today on the floor of the House, I would want the Honourable Minister to give us an assurance of a specific budget. He knows now how many children have got gold medal, silver medal, and how many children want to participate for the national games. I'm talking about 2025 national games. 2024 जावपा ना दिसता तुमको आनी कांय पयशे रेडी करपाक. बट 2025चे तूं उलय CMA कडेन आनी आयज दिसा आमकां सांग how much budget you are able to allocate per child by keeping at least 50,000 to 1 lakh rupee budget. Dorun, how much budget you are able to allocate for 2025 that all of them participate in the national games and you give them an opportunity. Speaker sir, पहिले उत्तर दिता आदरणीय आमचे कालूस बाबान the विषय एक मिनिट सर. Speaker sir, हे calling attention जे बाब विजय सरदेसायन आनी आमचे बाब कालूस बाबाक मांडला तेजे उलोवपाक उबरावला. Speaker sir, I was just going to certain replies, that is why I took a little time. And the replies, जे LAQ 151, dated 17 July of your department. Speaker sir, if you look at the list with regards to this national games, pending payments of vendors engaged in 37 national games, 103 crores. 103 crores. Speaker sir, pending payment je grants to sports associations from April 20 to March 2024 is 1 crore 91 lakhs. Speaker sir, the cash prize to various sports persons who won the medals, national, international, whatever, if you look at this, is 3 crores 87 lakhs. And the reason you have said is due to paucity of funds.
So how, if you look at this, it's because of pending financial assistance to persons in indigent conditions. Enge pending high 99,000. So total so 109 crores is your requirement. 109 crores, Speaker sir, is what is required to do justice to the sports ministry, and amgele ye innocent. When will this airport chauthi hone? When will you clear all this? Last time also we said the same issue. When sports persons are allowed to participate, you all announced that national games. I remember as a young child, there young boys sitting down there in the visitors gallery. The show must go on. National games, national games, national games. You all have done absolutely nothing. If you all knew that your national games, and it's because of Zal in the national games, Goa was represented by a lot of outsiders also. That is another issue. But in that particular time, when you all knew that itle push morpa hai, why no training, why this is not placed, why no facilities, and ek oros doro Speaker sir. So hui na hui maga dista, Chief Minister Bab, you have to give us a clear assurance. 109 crores that is pending as per the reply. That is why I had just gone to scan. Yeah, this is something. एक मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांवर येतं. So I think as finance minister, when you have a revenue surplus, how are you going to give them? Because most of them look towards you. तुम्ही मातशें सांगपा जाय हें दी तांकां मातशें. स्पीकर सर, जशें हांवें काल ह्या सभागृहाक एश्युरन्स दिल्लें आशिल्लें की जे प्रायज मनी जे आसा, जे प्रायज मनी गणेश चतुर्थीचे पुर्वी आमी तांकां रिलीज करतले. सेकंड इशू जो रेज केल्लो आसा तो म्हणल्यारूच जे व्हॉलंटियर्सांचो जो बँक डिटेल्स जो आशिल्लो, बरेचशे व्हॉलंटियर्सांनी आपल्या मित्राचो बँक डिटेल दिल्लो आशिल्लो किंवा आपल्या फॅमिलीचो बँक डिटेल आशिल्लो आणि ते मॅच जायनाशिल्ले आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उशीर जाल्लो आसा. आणि तिसरी अत्यंत म्हत्वाची विशय जो मेडल विनराक जे पयशे रिलीज जे करपाक जाय, एक गोष्ट आसा जाय, इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन हो ह्या नॅशनल गेम्साचो कस्टोडियन आसता आणि जे जे मेडल विनर्स जे आसात त्यांच्यो काही टेस्ट असतात. फॉर एक्झाम्पल नाडा असता आणि तातूंत भितर 10,146 म्हणजे ऑलमोस्ट 11,000 एथलीट्स हॅज बीन पार्टिसिपेटेड इन द 37 नॅशनल गेम्स आणि युनिक आय डी जर असले जाल्यार 10,146. हे सगळो रिपोर्ट्स किंवा त्यांचे टेस्ट करता म्हळ्यार बरोचसो उशीर लागिल्लो आशिल्लो आणि आमकां जे वेळाचेर आमकां रिपोर्ट आयलो त्या वेळाचेर वी हॅव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग जो पेमेंट आमकां दिवपाक जाय तो आमी फायल ऑलरेडी प्रोसेस केल्ली आसात आणि म्हणून म्हणलें हांवें बिफोर गणेश चतुर्थी वी आर गोइंग टू रिलीज द प्रायज मनी. दुसरो विशय विजय बाबान मांडिल्लो आसा तो म्हळ्यारूच सर्टिफिकेट्स. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाकाय ताजे विशयी खूब आत्मिकाय आसा. म्हाका दिसता कॅश मनी पेक्षा सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ती खूब इम्पॉर्टंट आहा. ही सर्टिफिकेट म्हाका दिसता जेन्ना तो एथलीट जाणटो ज्या वेळाचेर सुद्दां जातलो त्या वेळार ती सर्टिफिकेट पडूच ताका आनी 1-2 वर्सां लायफ चड मेळपाक शकता, कारण इट इज अ अचिवमेंट. आनी हें अचिवमेंट ही सर्टिफिकेट जेन्ना खंयच्या तरी वॉलाचेर आमी ज्या वेळाचेर लायतले त्या वेळाचेर ही वील फील व्हेरी प्राऊड. हे जे डीजी आज सर्टिफिकेट आमी ज्यो डिजिटल सर्टिफिकेट जे आमी आज अपलोड जर केल्ले आसात, इट इज ओन्ली फॉर त्या एथलीट्स जो आसा तो एथलीट्साक एखादे वेळ ह्यो सगळ्यो सर्टिफिकेट ज्यो आसात आमकां इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन आयिल्ले आसात तेंची एखादे वेळ स्पेलिंग जर चुकली जाल्यार तेंच्यांनी थोडेशें आपले त्या सर्टिफिकेट वचून तेणें आमकां थोडेशें करेक्शन जर असलें सांगचें हें आमी प्रत्येक एथलीट्स जे आसा तांकां आमी कळयलेलें आसा. इज इट नॉट मीन दॅट आमी डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड केल्ले आसात ते कारण ताजें न्ही स्पीकर सर. तिसरी गोष्ट वता आसतना हांव आमचे कालोस बाबाच्या उत्तराक दिता आसतना, कालोस बाब आमी हांगसर जे आसात सरकार चलयत आसतना अकाउंटेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्येकाचे प्रेशर म्हणून आसतना सगळे काही गोष्टी आमकां तांकां पयशे दिवपाक जाय. मेनी ऑफ द एसोसिएशन्स हॅड एप्रोच टू यू ऑल पीपल ऑल्सो आनी त्या वेळाचेर आमकां खबर आसपाक जाय की 37th नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपाक जाय आणि म्हणूनच आमी तांकां 80% रिलीज केले. नॉर्मली एसएजीन आज पर्यंत 80% फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटा केन्नाच रिलीज केले ना. द फर्स्ट टायम with the intervention of the Honorable Chief Minister, we have released the 80% money to the respective association when they have given the expenditure statement.
आणि उरलेले 20% जे आसात पळय न्ही ते 20% आफ्टर सबमिशन ऑफ द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट. ज्या एसोसिएशनाक आज पर्यंत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले ना तांकां आमी अजून 20% ते बॅलन्स जो आसा तो आमी रिलीज करना आनी आमी करपा येना. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक ऑन दीस फ्लोर. कारण एसोसिएशन आमी जर लाड जर करपाक जर गेले न्ही, कारण म्हाका इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द इन्सेप्शन ऑफ द एसएजी आज पर्यंत हांव आयिल्ल्याकूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आज एसोसिएशन दिवपाक लागिल्ले आसात. तेजे पयलू कोणीनूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ह्या एसोसिएशनान मागूंक नाशिल्लो. कारण आमकां ट्रान्सपरंट हो अकाउंट दवरपाक जाय. ज्या वेळाचेर सरकार ह्यो काही गोष्टी फाल्यां सकाळी म्हणटा, आज विजय सरदेसाय म्हणटा फक्त फटींग. म्हाका दिसता तोच फटींग आसपाक शकता. कारण कित्याक सांग, प्रत्येक गोष्ट फटींगपणाची हितून फटींगपणां खंय आयलें, हातून कितें येवपाक शकलें. काही गोष्टी उलयत आसतना विजय सरदेसाय सारकें उलोवपाक जाय. कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी भुरग्यांचे जे कितें मायनर अमावंट वो आमी तातूंतल्यान ₹1 आनी इट इज गोईंग ऑन द अकाउंट ऑफ द हे आमी तांचे कडेन रिसीट करून घेना. रिसीट जर केल्ली आशिल्ली जाल्यार एका आनी चेक वता. रिसीट जर केल्ली आसल्यार खाडाखोड एखादें करपाक शकता, अशें ताचो अंदाज घेवपाक शकता. पूण हे जे कितें फटींगपणाचो बीन आरोप जे करता पळय न्ही, ते विजय सरदेसायान थोडोसो बंद करचो असो म्हजो ताका निर्वाळीचो सल्लो जावन आसा. कमिंग टू द पॉयंट टू द युरिया राव एक मिनट, लेट मी कंप्लीट बाबा. कमिंग टू द सल्ले घेवपाक नासता स्पीकर सर. पॉयंट ऑफ ऑर्डर. Calling attention is about something which is a fear and anxiety in the minds of a certain section of Goans. It is not about taking advice and giving advice. I have given a very clear written answer. काम करून जवाबान तांचे पैसे दिवप sir, I have given a very clear answer. मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगचे कोंकणी उतर कोणचे. Speaker sir, I have given a very clear answer. फटींग म्हणा बरोबर न्ही. हांवें क्लियर आन्सर सगळ्यांक सभागृहा मुखार दवरलेले आसा. दिला आन्सर. दिला मरे. उलयता तूं म्हाका. आय एम गिविंग नो आय थॉट दॅट हांव तुका उत्तर दिता. तुजें उत्तर जें आसा इट इज नॉट पर्टेनिंग टू दीस कॉलिंग अटेन्शन. कारण हांगा कॉलिंग अटेन्शन जें कितें आशिल्लें पळय न्ही तें ओन्ली फॉर द वॉलंटियर्स. आयक म्हजें आयक. वॉलंटियर्स एंड द प्रायज मनी आशिल्लें त्या मॅटराक. बाकीचे सगळे तुजे कितें विशय जे आसा तुवें ते तूं डिमांडा वेळार मार किंवा बाकी सगळें व्हेरी ट्रान्सपरंट. कंप्लीट करपाक very transparent. Speaker sir, you are transparent. Yes. You are transparent, but the government is opaque. Any alemão, जे gold, जे medal winner अरे इंचात मरे medal winner तुवें job promise केल्ले. तेजेर कितें of the same medal winner. That is a separate question. And separate, it is part of this. Are they are looking, you give us an assurance. Will you look at this? चौथी होणे That is part of this. युरिया आलेमाव बसून घे. आन्सर करून दी Speaker sir, मंत्र्याक आन्सर करून दी. Speaker sir, म्हजो आज डिमांड जावपाचो आनी 2 दिसांनी. Speaker sir, तुही आल्लो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तुही आल्लो मंत्री मुठा की associations never did what he did. You were also sports minister. Speaker sir, तू out of way वता. So you tell me about the जे medals पडे हा. You will look into it. जे medal मेळ्ळा ताका jobs. युरिया आलेमाव clear core into list हा पडे. It was not cleared last time also. There is because of paucity of funds मध्ये No. last time. No, I will table it. See, हांव सगळे last पुढे होते पैसे क्लियर जाल्ले. लेट आलो ह्या वर्ष जें आसा पुढे होते मंत्री. स्पीकर सर, एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणलें आतां की 80% पैसे स्पोर्ट असोसिएशनाक आपल्यान दिले. स्पीकर सर, सरकार चलता कायद्याचेर. CPWD मॅन्युअल म्हणटा की फक्त 75% पैसे दिवं येता. 80% दिवंक जायना. 5% आनी कोणाचे मदले आशिल्ले. हांव कायद्यान सांगता. CPWD मॅन्युअलान कितें आहा, PWD मंत्र्यान सांगचें. फ्रॉम अंडर वीच रूल यू हॅव गिवन 80% and not 75%. Now I am going on a technicality. Please tell me. स्पीकर सर, क्लॅरिफिकेशन जाय. तुम्ही पळयतात GNH.